पळयात खूप वर्सांनंतर आमचे लाडके आमदार आणि आमचे पक्षाचे अध्यक्ष विजय सदाचो वाढदिवस ताजे मित्रमंडळी सगळे साजरो करतात. सो सुरू आसा तयारी तुम्ही पळयल्यात, कारण खूप वर्सांन जाता एक बर्थडे, म्हणजे एक उमेद जाता वातावरण सगळ्या कार्यकर्त्यां मदीं. पेडण्यात ते काणकोण पर्यंत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे कार्यकर्ते कामां लागले, इन्वायट दिवपाक लागल्यात. सो आमी अपेक्षीत करतात की 5 ते 6,000 लोक जातले, 6-7,000 लोक चड करून जावंक जाय. सो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट हे सगळी वेवस्था केल्ली आसा, लोकांक कांय त्रास जावंक जायना. आनी प्रोग्राम तो सांजचो 4 वरांचेर थंय स्टार्ट जातलो. भुरग्यांचें फेलिसिटेशन, शेतकाऱ्यांक बियो दिवप, ताच्या नंतर पब्लीक फंक्शन, आनी ताच्या नंतर 8-8:30 वरांचेर केक कटींग, फॉलोड बाय सगळ्या जे आमचे गेस्ट येतले, जे ताका बरे मागपी येतले, तांच्या खातीर जेवणाची वेवस्था सगळी केल्ली आसा. सो आमी मागतात की सगळ्यांक पेडणे काणकोणच्यान आमच्या विजय बाबाच्या मोग्यांक, तशेंच आमच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांनी टायमार येवचे. आमचे वी फॉर फातोर्डा ग्राउंड आमी एडवर्टायजमेंट्स ऑलरेडी आउट केल्ले आसात, लोकेशनार धाडल्यात. सो बरो सगळ्यांनी एकवटान येवन हो आमी एक वाडदिवस साजरा करचो आनी गोंयाक एक बरो एक मेसेज धाडची.